वचनों सोमियांक मान करच्याक ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी सांगाता मेळटा आसतना आमचे सगळें कुटुंबांच्या सर संद्यांक सोमियांच्या पांयां तळी दवरया. आमकां समिताच्या पांयां तळी दवरून जे आशिर्वाद सोमियान तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवचें आमचें करून घेवया. सर्व आमी दिंबी घालून सोमियांच्या येण्याक आमकां समी तयार करया. सुरवेचें गीत आमी गावया. जेसू नामान तुका भूलोक जेसू वंदन तुका स्वादिक जेसू नामान तुका भूलोक जेसू वंदन तुका स्वादिक जेसू नामान तुका वंदन तुका स्वादिक जेसू नामान तुका भूलोक जेसू वंदन तुका उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतां राखोन आसाय स्वादिक जेसू नामान तुका भूलोक जेसू वंदन तुका 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 स्वादिक जेसू नामान तुका भूलोक जेसू वंदन तुका. Alleluia, 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 Alleluia,
स्तुती जेजो महिमा जेजो सिद्धांत तुका जेजो गोड सिद्धांत तुका सिद्धांत संगे राव सुने जेजो हालेलुया 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 तुझ्या पांयांतळी येवचे भाग सुमिया तुवें म्हाका फोव केलाय. काळजांत हांव तुका वर्गां दिता. आज पावस येतलो तरी तुजो थंय आसचो तो मोग, तुजें थंय आसचो तो बांद, तुजें थंय आसचो तो संबंद, तुजें थंय आसची ती सळावळ सुमिया पावसान म्हाका आड करूंक ना, पावसान म्हाका आडकळ करूंक ना. तेणें उदक भरता म्हण आसल्यार म्हाका भिरांत येवंक ना. कित्याक हांव म्हज्या सोमयांक भेटोंक वेता, हांव म्हज्या सोमयांचें दर्शन करूंक वेता, हांव म्हज्या सोमयांचें सांगातपण बगूंक वेता. केदें वर्तें भाग म्हजें सोमया. ह्या वर्त्या घडये तुज्या पांयांतळी सांगाता मेळोन तुका होगोडचें, तुका आराधन करचें, तुका मान करचें, तुका स्तुती अर्पोवचें. सोमया इतलो लोक आमच्या बोवारी आसा, पूण म्हाका तुवें हें भाग फावो केलाय, म्हाका तुवें ह्या पवित्र थळार हाडलाय, म्हाका तुवें तुज्या आशिर्वादान भरलाय, म्हाका तुजें बेसांव दिवच्याक ह्या पवित्र थळार तुवें म्हाका आपयलाय. सोमया तुजें दर्शन घेवच्याक हांव हांगासर आयल्या आमी सोमया तुज्या दारार, आनी ह्या दारार तुजें दर्शन घेवन म्हजें जिवीत पवित्र करच्याक, म्हजें जिवीत तुज्या कृपेन भरच्याक, म्हज्या जिवितांत तुजें बरेंपण आपणावच्याक. सोमया ह्या दिसांनी जायतीं गणितां जायतीं चिंतपां म्हज्या मतीन घुंवतात. तेणें इस्कॉल सुरू जाताना भुरग्यांक बरें इस्कॉल मेळा जाय, बरें थंयसर जाय जाय, भुरग्यांनी शिकोन बरें जाय जाय, जिवितान बरो फुडार तांणी सोदी जाय. कुटुंबांत अशा मलगड्यांक पळयत आसतना तांच्या जिवितान संतोश तांकां मेळा जाय. परगांवांत अशा म्हज्या भुरग्यांक बरें काम मेळा जाय, जिवितान बरें तांणी जोडी जाय. आमच्या कुटुंबांत आमच्या आसपासान सगळें बरेंपणान जियोंक मेळा जाय. म्हजो वाडो, म्हजे सेसमार, म्हजी फिरगत, हांवें जियोवचें परिसर हें सगळें तुज्या आशिर्वादांनी बरा जाय. सोमया ह्या खातीर तुजें दर्शन घेवंक तुज्या पांयांतळी हांव हांगासर हजर आसा. आयिल्ले हांव सोमया तुज्या दारार, आनी ह्या दारार पावल्ले आमी ह्या पवित्र थळार तुजें दर्शन घेवन आमच्या जिवितान बरेंपण आमी आपणायता, बरेंपण आमी जोडता. म्हाका तुज्या उक्त्या हातान तूं स्वागत करताय, म्हाका तुज्या उक्त्या काळजान तूं म्हाका घेताय. म्हजें तें आसचें अस्कतकाय, म्हजें तें आसचें उणेंपण, म्हजें तें आसचें पातक, म्हजें तें आसचें चूक, म्हजें तें आसचें उणेंपण हें सगळें कळीत आसल्यार सोमया उक्त्या हातान तूं म्हाका स्वागत करताय. तर सोमया आमी हांगासर आयल्या, दिंब्यार आमी पडटा आनी आमचें काळीज तुज्या मुखार दवरता, आमचें जिवीत तुज्या मुखार दवरता. आनी ह्या घडये तेंच आमी गावया तें भजन आयल्या तुज्या दारार. आयल्या तुज्या दारार सोम्या दर्शन दी म्हाका दर्या.
पवित्र सक्रामेंता मुखार सुमया दिंबेराम आसा. म्हजें काळीज तुज्या मुखार उक्तें करच्याक हांव राखून आसा. म्हज्या जिवितांतलें हर एक तुज्या मुखार उचारच्याक म्हजो जीवच एका रितीच्या आतुरायेन आसा. म्हजो सोमी म्हजो मोग करता. म्हजो सोमी म्हजें बरेंपण आशेता. म्हजो सोमी हांवें मागल्लें म्हाका दिता. आनी ह्याच पातयेन बरवशान सोमया हांव हांगासर आसा. तुज्या दारार आमी पावल्या घेवन आमचें सगळें कुटुंब, आमचें सगळें घराणें, आमचें सगळें जिवीत एक घडीभर आमी आमकांच जेजूचेर आमचे दिश्ट खंचोवया. सक्रामेंतांतलो जेजू तुका पळयता, म्हाका पळयता. म्हजेरच ताचे दिश्ट ताणें खंचयल्या. म्हज्या कुशीन आशिल्ल्याक तो पळयता, म्हज्या फाटल्यान आशिल्ल्याक तो पळयता, आमकां हर एकल्याक तो पळयता. तर सोमया मुखार येवन कितें हांवें विचारचें? एक घडीभर आमच्या सगळ्या कुटुंबांच्या संद्यांक, आमचे सगळे भोगणां, आमचे सगळे गरजो आमच्याच उतरांनी सोमया मुखार आमी दवरया. कित्याक ताच्या पांयां तळी येवंक ताणें म्हाका फावो केला. आनी फावो केले आसता त्याच सोमयान सांगलां, मागा तुमी घेतल्यात आनी सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. त्याच पातयेन आमी हांगासर आयल्या. सोमयाक आमी सोदया, सोमया लागीं आमी बडोवया, सोमया लागीं आमी मागया आनी आमचें मागणें तो आयकता. तर आमकां मागोवंक आसचें आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक, बालायकेंत आशिल्ल्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक, हांतुळणार आशिल्ल्यांक, आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्यांक आमी मागता म्हण बसयल्ल्या हर एकल्याक सोमयांच्या पांयां तळी आमच्याच उतरांनी आमी दवरया. मुझे सोमिया मुझा धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. मुझा सोमिया मुझा धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोमिया 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 मागोवंक शिकय. जिणें निराश जाताना, रितें पणतें भोगताना सोमिया मागोवंक शिकय. कधी दुकान बुडताना, दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवंक शिकय. राग म्हाका येताना, धैर्य म्हजें सुकताना सोमिया मागोवंक शिकय. सुखी धाडती भोगताना, विश्वास तो दंडळताना सोमिया मागोवंक शिकय. 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 कुटुंबान समाधान नासताना, मोन आमची कुसकताना सोमिया मागोवंक शिकय. सर्व म्हाका सांडटाना, एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोवंक शिकय. विघ्नान वारा येताना, कश्टांत हांव संपडताना सोमिया मागोवंक शिकय.
चित्तान चंचल जाताना कंगल जाऊन बसताना सोमिया मागोशी मुझा सोमिया मुझा दलिया माका तू मागोशी मुझा सोमिया मुझा दलिया माका तू मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी तळ्ळेंत हांव सांपडताना जिणयेंत अंधकार येताना सोमिया मागोशी अहंकारान हांव भरताना तुका साव विसरताना सोमिया मागोशी ओडण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोशी पिडेंत हांव पडताना मोरणा भिरांत वेताना सोमिया मागोशी मुझा सोमिया मुझा दनिया म्हाका तू मागोशी मुझा सोमिया मुझा दनिया म्हाका तू मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी सोमिया मागोशी हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाब जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू आमचे संगी राव सुमया जेजू आमच्या कष्टा पर्यार दे सुमया जेजू आत्मा कुटणार सुमया जेजू हालेलुया 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 सोमिया मुखार आमी आयल्या सोमिया मुखार आमचें जिवीत आमी दवरलां सोमिया मुखार आमचें कुटाम अर्पिलां आनी तोच सोमी ह्या घडये तुका म्हाका ताचें बरेंपण दिवन सांबाळटा देवाक आमी अर्गां सुते भेटोवया अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू नमन तुका सोमिया जेजू नमन तुका सोमिया जेजू नमन तुका सोमिया जेजू नमन तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू हालेलुया सोमिया जेजू हालेलुया सोमिया हालेलुया सोमिया जेजू हालेलुया सोमिया हालेलुया सोमिया जेजू हालेलुया सोमिया जेजू आमच्या उतरांनी सोमिया लागीं आमी मागला सोमिया तुज्या मुखार हांव आसा म्हजो देव तूं म्हजो रचणार तूं म्हजो सांबाळणार तूं
म्हज्या देवा मुखार हांवें कशें रावचें, म्हज्या देवा मुखार हांवें कितें मागचें, म्हज्या सोमया कडेन हांवें कशें उलोवचें. सोमया, म्हाका मागोवंक कळना, तूंच म्हाका मागोवंक शिकय. म्हजीं उतरां तुटल्लीं फुटल्लीं, म्हजीं उतरां अर्थ नातलीं, म्हजीं उतरां समजनातलीं. पूण सोमया, म्हजें काळीज कितें म्हणलें तुका समजता, म्हजें मन कितें म्हणलें तुका समजता, म्हजें चिंताप कितें म्हणलें तुका समजता, म्हजें जिवीत कितें म्हणलें तूं जाणाय. ह्या म्हज्या अस्कत जिवितान सोमया तुज्या मुखार हांव रावतां, म्हजें काळीज तुज्या मुखार उक्तें करता, हांव मागोवंक प्रयत्न करता. सोमया, म्हाका मागोवंक कळना, तूंच म्हाका मागोवंक शिकय. सोमया, तुज्या लागीं मागोवंक म्हाका उतरां मेळनात, तूंच म्हज्या तोंडांत उतरां घाल. तुज्या मुखार कितें उचारचें म्हणलेंत म्हाका सुचतना. सोमया, तूंच म्हज्या मतीक उजवाड दी, आनी तुज्या उजवाडान म्हजें जिवीत हांवें बरें करूंक तुजो आदार म्हाका दी. तुज्या उजवाडान म्हजें जिवीत पवित्र करूंक म्हाका तुजो आदार दी. तुज्या उजवाडान म्हज्या जिवितान बरेंपण जोडूंक म्हाका तुजो आदार दी. आनी ह्या वर्त्या घडये सोमया तुजें उतर म्हाका कितें सांगता तें हांव आयकूंक कशी व्हरता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर बांदला तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आशिल्ल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या घरांत जियेत आसतना उजवाडाची मनशां जावंक आशा आसा. आनी उजवाडाची मनशां जायचे तर आमच्या घरांतच उजवाड आसा जंय. ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या, आमी हांगासर इगर्जेन बसल्या, आमच्या सोमयाक आमच्या समकार दवरला आनी तो आमकां दिसा जे म्हणून आमी हांगासर लायट घालून उजवाड केला. आनी ह्या उजवाडाच्या परजळान सोमयांचो परजळ बगूंक तुका म्हाका एका रितीचें वाट तयार जाला. आनी हेंचो चिंताप घेवन मोगाच्या भावा भयणी, आमी हर एकलो आमच्या आमच्या घरांनी उजवाड जावंक आशेता. उजवाड आमच्या घरा भितर, उजवाड घरा जिवच्या मनशां थंय, उजवाड घरा येवच्या वेच्या हर एकल्या थंय आसा जे म्हणले क्रिस्तांव जाल्ल्या तुजी आनी म्हजी आशा. आमकां हर एकल्याक उजवाडाचीं भुरगीं म्हणल्यार बारीच खुशी. कित्याक आमी क्रिस्तांव मनशां. ल्हानपणार पविस्नाना वेळी हातांत एक जळची वात याजकान घेवन आवय बापाय पदन मदनीक दिता आसतना थंयसर उचारलेली ती उतरां, घेयात उजवाड आवय बापायनो पदन मदनीनो. हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यांत. हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यांत. तर मोगाच्या भावा भयणी, आमकां हर एकल्याक उजवाड जावच्याक, उजवाड दिवच्याक आनी उजवाड हेरांक दाखोवच्याक आमकां एक व्हरती जबाबदारी दिला. आनी हेंच म्हणटा हांव, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. हांवें संवसाराक उजवाड जावच्या पयलें हांवें उजवाड म्हज्या घरांत जायजय. आनी म्हज्या घरांत हांवें उजवाड जायचे जाल्यार हांवें बऱ्या शेगुणांनी बरा जाय. म्हजें तें अशें अवगूण हांवें सांडी जाय, बरेंपण हांवें जोडी जाय आनी त्या बरेपणान म्हजें जिवीत देवाक मेचोवचें तसलें जाय जाय. मोगाच्या भावा भयणी, देवान आमकां हर एकल्याक पविस्नाना मुखांत्र तो उजवाड आमकां दिला. आमच्या आवय बापायनी तो उजवाड आमच्या थंय जीव उरोवंक तांच्या ल्हानपणारच तांणी आमकां शिकयला. पळया थंयसर आलतारी मुखार व्हरून जेजू पाव, जेजू आमकां बेसांव दी, जेजू आमकां तूं राखून व्हर म्हणून आमकां थंयसर आलतारी मुखार व्हरून आमच्या नेणटेपणार आमकां शिकयल्ले ते शब्द. आनी तशेंच जावं आमच्या मालगड्या कडेन ह्या आमच्या पाद्र्या सिस्टरांक मेळटा आसतना भुरग्यांक बेसांव मागोवंक शिकोवन आमी थंयसर तेंचो बरेंपण एक उजवाड जावचें तसलें जिवीत आमच्या भुरग्यांक आमी दिलां.
आनी ह्या रितीर आज आमी वाडोवन आयिल्लीं आमी भावार्थाची जावं पावल्या आमी उजवाडाची भुरगीं जावं पावल्या उजवाड आमच्या भावारी परगट करूंक आज आमी धैर्यान फुडें सरता मोगाच्या भावा भयणी उजवाडाचें देणें तुका म्हाका देवान दिलां उजवाडाचें देणें हांवें तुवें जोडलां आमच्या ल्हानपणार आमच्या मालगाड्यांनी आमकां दिलें तर वाडोवन येता आसतना तेंच उजवाडाचें जिवीत आमी आनिकी बळवंत केलां कशें सोमयेन आमकां दिल्ले ते संस्कार आमकां वाडोवन येता आसतना आमकां थंयसर लाभलें तें कुमसाराचो संस्कार आमचें तें अशें मेळेंपण नितळ करून आमी नितळ जावन सोमयाक आमच्या काळजान घेवच्याक येवकरिस्तान ताचे समें एकवटच्याक आमकां हें भाग ताणें फावो केल्लें आनी त्याच सोमयान आमकां वाडोवन येता आसतना आमच्या भावार्थांत आमी बळवंत जायचें म्हणून थिरावणेचो संस्कार क्रिजमाचो संस्कार आमकां दिवन आमकां हर एकल्याक ताणें बळवंत केला आज आमी उजवाडाचीं भुरगीं म्हूण परगट सांगूंक शकता पूण तो उजवाड हांव निस्त खरेपणी समजता तर तो उजवाड खरेपणी हांव वळखूंक प्रयत्न करता तर आनी तो उजवाड खंय तो म्हाका मेळटा म्हणून हांव समजता तर खंडीत जावन त्या उजवाडांत हांव जियोंक शकता मोगाच्या भावा भयणी आज सगळ्या संवसारार कितलेशा जाग्यांनी सक्रामेंताचें आराधन चलता कित्या खातीर लोकांक काम ना म्हणगी ह्या थंयसराच्या याजकांक वेळ आसा म्हणगी ह्या लोक थंयसर घरांनी तांकां रावोंक जायना ह्या जाल्यार पवित्र तळांनी इगर्जांनी वचून थंयसर फकत येवन दित म्हणल्यार चिंतपानगी मोगाच्या भावा भयणी देवान तुका म्हाका दिलां तें देणें भावार्थाचें तें हांवें तुवें उर्जीत करूंक आसा तें हांवें तुवें बरेंपणान मुखार वचूंक आसा हांवें तुवें बळवंत करूंक आसा आनी हें करीचें जाल्यार ह्या सक्रामेंताच्या मुखार हांवें ये जाय देखूनच आजकाल सबारी गरजांनी आयताराच्या मिसा पयलें थंयसर सक्रामेंताचें आराधन दवरतात कित्या बसोत 7:30 8 वरार मीस आसा जाल्यार अर्द्या वरां पयलें थंयसर सक्रामेंताचें आराधन कित्याक सक्रामेंत जावन आसा आमकां सगळ्यांक एकवटीत सांबाळचें एक वर्तें दिरवें देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां फावो केल्लें आनी तेंच सोमयान सांगलां खेदोळा तुमी म्हज्या नांवी सांगाता मेळोन येवकरिस्ताचो संभ्रमाचरण करतात थंयसर तुमचे मदें हांव आसा आनी आमकां त्याच येवकरिस्ताच्या जेवणान तो दादोशी करता पळया कितलें वर्तें भाग आमचें भावार्थान जी येतल्या तुका म्हाका देवान बसयल्लें हें वर्तें दिरवें मोगाच्या भावा भयणी आज तूं आनी हांव खंयच्या मापान आमी तें समजता खंयच्या मापान आमी तें घेता जावं बरो भक्तीपण आसली आमी खरेपणी क्रिस्ताच्या मोगान जियोवची वेळार आमी इगर्जेक पावता मिसान वांटो घेता आनी थंयसर देवाचें बरेंपण आमी जोडूंक प्रयत्न करता पूण थोड्या पटी आमचें थंय इल्लेशें उणेपणी आसा मिसाक गेल्यार पुरो थंयसर इगर्जे पावतना प्रवेश गीत गी वाचप गी शर्माव गी वडना अखेर निमाणें कांतार म्हणच्या पयलीं इगर्जेन रिगल्यार पुरो म्हणलें चिंताप घेवन येवचें आमी जायते पटी आसा पूण हांव ह्या म्हज्या करण्या मुखांत्र एक उजवाड जावंक पावता गे म्हजो उजवाड हेरांक दिवंक शकता गे म्हजें जिवीत उजवाडाचें म्हणून हेरांक परगट करूंक हांव शकता गे आज त्याच सोमया मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा भयणी ताचो आदार आमी मागया सोमया ह्या संवसारीत उजवाड जावन आयलोय आनी तुजो उजवाड मनशा कुळाक तुवें वांटलोय आनी त्या उजवाडान आमी समेस्तांचें जिवीत पवित्र करूंक तुवें आमकां उलो दिलोय आनी हेंच सोमयांचें थंयसर उतार आमी पळयता तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गियाच्या बापाक महिमा दिवंक पावोवन दी मोगाच्या भावा भयणी बऱ्यो करण्यो आमी मादा तेरेजा जावंचें ना थंयसर ऑटो राजा जावंचें ना त्या स्नेहालयाच्या त्या मनशा बरी जावंचें ना पूण हांव खंयसर जियेता थंयसर बरेंपण वांटता तर बरेंपण उलयता तर बरेंपण दाखयता तर बरेंपण उखलून धरता तर तेंत जावन आसा क्रिस्ताचो उजवाड हांवें म्हज्या बोवारी परगट करचो आज त्याच उजवाडान जियोवच्याक तुका म्हाका सोमयान आपयला आनी हो उजवाड म्हज्या बऱ्या करण्या मुखांत्र तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत मोगाच्या भावा भयणी देवान म्हाका उलोवचें देणें दिलां बरें करून उलोवन बरें सांगून बरेपणान आनेकल्याच्या जिवितांत भरवोसो दिता जाल्यार ताच्या जिवितांत हांवें दिवचो उजवाड न्हय गे एक बरें हांसो हांवें दिल्यो जाल्यार म्हज्या तोंडाक भीक घालूं ना हास्याक पयशे दिचे म्हणून ना एका मनशाक पळयतना हांवें एक स्मायल दिली जाल्यार कितें उणेंपण आसा आमी थोड्या पटी आमच्यो सोंडयो इतल्यो लांब जातात
सोंडयो जातात. देवान दिल्ल्या मुस्कार वचून सोंडी जाता आनी ती सोंडी बदलाच ना. खलय कोणी हांसून दीत, खलय खेळून दीत, भुरगीं येवन दीत, व्हडां येवन दीत, कांय बदलावण ना. कित्याक म्हज्या भितर जर तर तें बरेंपण म्हजें तें ना, हांवें भायर तें बरेंपण दाखोवंक जायना. देखून एक बरो आंब्रुका हांसो आमी दिवया. कोणीय ती जावं दी, देवाचें रूप त्या मनशा तें आमी पळोवया. देवान असल्या मनशाक रचला. एक पिडेस्त थंयसर आमकां बेटेर भेटता जाल्यार, एक लंगडो आमकां मेळटा जाल्यार, एक प्रायवन भिकारी आमी पळयता तर त्या मनशा कडेन जावं पुरो म्हज्या कडेन दिवंक पयशे ना जाल्यार ताचे कडेन एक शब्द उलयल्ल्यान कांय उणें पडना. एक बरो शब्द उलयल्ल्यान आमी ताका कुमो केली जाल्यार थंयसर तो कितें म्हणटा, देवर निकले एड्डमल पडो म्हणून. असलें एक बरें उतार, देव बरें करूं, देव तुका बेसांव दिवं दी म्हणून त्या मनशान सांगता आसतना न्हय गे म्हाका तें बेसांव बरेंपण. एका मालगड आब व्हडली माय चलोवन वेता, ताचे कडेन बेसांव मागल्यान तर म्हाका कांय उणेंपण आसा गी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो कल्यो त्यो बऱ्यो करण्यो. हांवें वचून नोट दिचे म्हणून न्हय, हांवें कांय तांकां वस्तू दिचे म्हणून न्हय, हांवें जियोवची ती म्हजी जिणेरीत, हांवें बरसोवचें तें म्हजें बरसोणें, हांवें दिवचें तें सांगतपण हें बरेंपणाक रुजवात दिता जाल्यार तेंचं जावन आसा उजवाडाचीं भुरगीं जावन आमी करचें तें काम, आमच्यो त्यो बऱ्यो करण्यो. मोगाच्या बाबा भयणी, आज असलें जिवीत ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या आमकां हर एकल्याक बरेपणाचें देणें मेळोवन दी. आज आमी ह्या थळार हांगासर आयल्या, म्हजी पिडा शिडा, म्हजें टेन्शन, म्हजी बेजाराय, म्हजें मस्त बोगाप घेवन हांव हांगासर आयला जावं पुरो, हें सगळें सुमयेच्या पांयां तळी आमी दवरया. कितल्या पातयेणेन आमी थंयसर दवरता, त्या पातयेणेन देव आमकां फावो करता. आनी सक्कड थंयसर आसात, सकाळ सांगात हांवी गुंपीन आसली म्हणून हांवें चिंतून गेलो जाल्यार म्हाका थंयसर कांय ना. सकाळ सांगाता मेळून देवाक हांव होगळाप दिता जाल्यार, देवाक हांव वर्गां दिता जाल्यार, देवाची स्तुती गाता जाल्यार हें बरेंपण कळीत नातल्या रितीर मोगाच्या भावा भयणी तुवें आनी हांवें जोडचें जावन आसा. तर आमी पयस जावन लागीं जावन ह्या पवित्र थळार आयल्या. देवा मुखार आमकांच आमी दवरया. तो कितें सांगता आमी आयकवया, तो कितें म्हाका दिता आमी घेवया, तो कितें म्हाका सांगूंक आशेता जावं पुरो म्हज्या कुशीन बसयल्ल्या, म्हज्या फाटल्यान ह्या मुखल्यान आसल्या मुखांत्र ह्या हांव घरा वेता पर्यंत कोणायकी हांव भेटता, कोणायकी हांव पळयता, त्या मनशा मुखांत्र देव म्हाका कितें सांगूंक पळयता तें हांव पळयता जाल्यार त्यो जावन आसात बऱ्यो करण्यो. मोगाच्या भावा भयणी, हांवें आनी तुवें समजून घेवचें, जोडून घेवचें. तर म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका दिल्ल्या बरेपणाक आमी अर्गां दिवया. येदोळ पर्यंत हांवें कांय तरी इल्लें बरेंपण केलां जाल्यार त्या बरेपणाचो फळ देवान म्हाका दिला जावयेत. ह्या म्हज्या मालगड्यांनी, म्हज्या आवय बापायनी केल्ल्या बरेपणाचो फळ हांव एक पूत धूव सून या जावय ह्या कुटुंबाचो जावन हांव तें भोगता जाल्यार जावं पुरो कोणेंगी म्हज्या खातीर केल्लें मागणें, कोणेंगी म्हज्या खातीर भेटयल्लें तें एक सॅक्रिफीस, कोणेंगी म्हज्या खातीर केल्लें एक विनवणी जावं पुरो आनी हाचो फळ जावन मोगाच्या भावा भयणी आज हांव हांगासर ह्या पवित्र थळार ह्या वेळार सकड समय मेळोवन देवाक होगळसूंक हांव पावलां. म्हजें जिवीत कितें म्हणलें म्हाका समजनातल्या वेळार देवान म्हज्या थंय जावं पुरो हेर मनशा मुखांत्र म्हाका तें समजोवंक आदार दिला. देवाचें मेतेरपण म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कश्टा संकश्टा वेळार हांव चलवलो म्हूण चिंता आसतना, जिणयेंत हांव पडलो नास जाता म्हणून चिंता आसतना देवाचो तो बरवशेचें तें उतर, बरवशेचें तें सांगातपण एका मनशांतून म्हाका मेळचें न्हय गे सोमयांचें तें कळीत नातल्या रितीर ताचें तें हजरपण म्हज्या जिवितांत. थोड्या फावटी आमी म्हणटा हांव आस्पत्रेंत आसली, म्हाका कोणी पळोवंक येनातली, कळीत नातल्या रितीर कोणेंय येवन म्हाका कुमोग केली. कोणें कुमोग करची? तुवें केल्ल्या बरेपणाचो फळ तुवें जोडचो जावन आसा. देव आमकां सभा रितीन ताचें बरेपण वांटून घेवंक अवकाश दिता. मोगाच्या भावा भयणी, देव म्हाका दितना हांवें फाटीं दिवंक शिका जाय. हर एक फावटी जें कितें देवाक आमी इल्लेशें चडीत दिता तो चडीत मापान म्हाका फाटीं दिता. हें उडा सोरी जाय आमी वाचता, हालोवन वमतोच्या रितीर देव म्हाका दिता, बरोवन वमतोच्या मापान. पूण आमी दिता आसतना दोन पटी किसून किसून दिता. शेरगी पावगी या कळशी आसल्यार तें फुल्ल दोन पटी वोडण दिता. पूण देव
आमकां बरोवन उमतोच्या मापान दिता हें जावन आसा देवाचें बरेंपण आनी हें बरेंपण मोगाच्या भावा भयणी हांवें तुवें जोडून घेवंक आमकांच आमी तयार करूंक आसा आज त्या सोमया मुखार आमी रावता आसतना सोमयान म्हाका दिल्लें हें वर्तेपणाचें देणें ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाक आमी होगळाप दिवया देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार आठोवचे सवे त्याच देवाक आमी स्तुती दिवया कित्याक देवान म्हाका ताचो करून दवरला देवान म्हाका ताच्या सांगाता दवरला देवान म्हाका येदोळ पर्यंताचो सांगात दिवन ताणें म्हाका आदार दिला त्या खातीर त्याच देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू म्हणलें गीत आमी गावया अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजा सोमयान बरेपण आमकां केला सोमयाचें बरेपण आमी जोडला सोमयान ताचें सांगतपण म्हाका दिला आनी ह्या वेळार वच संतोश आमी वांटून घेवया हांव तुजोच जाला जेजू हांव तुजोन जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजा तुजो जाता आसतना सोमया तुजें जिवीत म्हाका दिताय आनी हांव तुजो तूं म्हजो आनी तूं म्हजो जाता आसतना सोमया आमचें जिवीत तुका मेचवाता तुका होगळाप दिता आनी हेंच बरेपण वळखूंक तूं म्हाका फावो कर त्याच सांगतपणां जियोंक दी हांव तुजो जाला तूं म्हजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू तूं म्हजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू तूं म्हजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजा हालेलुया 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 सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक ताच्या पयलें आमचे काळजाचे अत्रेक सोमया मुखार दवरया आनी ह्या सर्वांचे ताचो आशिर्वाद आमी घेवया देखून सर्व आमी दिंबी घालया आमचे काळजाची बोगणां सोमया मुखार आमी दवरया कितें म्हाका मागोवंक आसा कितें म्हाका जोडूंक आसा कितें हांव आशेवन हांगासर आयला
काळजान तावन सोमया लागीं मागया केदाळ आमी दिंबयेर पडटा आमच्या दिंबये आटापणाची ती सकत ह्याच पवित्र तळार थंयसर आमी पळयता झुजे वाजान दिंबी घाली आनी दिंबी घालून त्या खडपाचेर बुराक जावन थंयसर उदक वाडलें तर दिंबयेंत आटापणाची ती दैवीक सकत मोगाच्या भावा भयणी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी जोडून घेवया कितें आमी आशेता कितें आमी मागता कितें म्हाका जाय जाय हें सगळें सोमया मुखार आमी दवरया आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबांतले सरू सांदे आमच्या कुटुंबांत आसची आमची भुरगीं बाळां आमच्या कुटुंबांत आसची पिडेस्तां प्रायवंतां सबारांनी आस्पत्रेंत आसल्यांनी मागोवंक सांगला सबारांनी तांच्या परिक्षेंत जैत मेळाचें म्हणून मागोवंक सांगला सबारांनी तांच्या मारेकार पिडेतान बरें जावच्या खातीर मागोवंक सांगला सबार ल्हान भुरग्यांनी उलोवच्याक तांणी चलच्याक आनी तांचे ते आसची पिडा गूण जावच्या खातीर तांणी मागला सबार कुटुंबांनी घोवा बायलां मदें समजणी कुटुंबांत एकवट माया मोग चडच्या खातीर मागला परगांवांत आसल्ल्यांक कामां मेळच्या खातीर आनी हांगासर शिकप शिकोवन बरो फुडार आशिल्ल्यांक बरीं कामां मेळच्याक सैरीक मेळच्याक जिवितान खाजर जाल्ल्या जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक ह्या विशेष तरान सबार आनी विविध रिती खातीर मागला भुरगीं आमची इस्कॉलाक वेतात तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक तांणी मागला शिकल्ले मतींत उरच्या खातीर मागला आमच्या कुटुंबांनी आमी करचो वावर आमची हितलां भाटां आमची जानवरां आमची कृशी आमची बोरवेल्लां हें सगळें देवताच्या आशिर्वादांनी पवित्र करून आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी गांवांत परगांवांत वावर करची आमची कुटुंबांदारां तांकां देव राखून व्हरून दी आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एका भक्तिकांक हर एका आयज शुक्रारांनी हांगासर रांदूंक मुखेलपण घेवच्या मुडीप फिरगजेंतल्या वाड्या घरांचेरी ताचो आशिर्वाद घालून दी हर एका भक्तिकांक हांगासर कितें आशा उमटी येतात तांची आशा सुफळ जावं दी हप्त्या मदें दिसा मदें हांगासर येवच्या हर एकल्याक तांच्या काळजांत तांकां दादोसकाय मेळोवन दी आशिल्लें देव तांकां फावो करून दी चलोवंक जायनातल्यांक बसोंक जायनातल्यांक उठोवंक जायनातल्यांक उलोवंक जायनातल्यांक विविध रितीच्या कश्टा संकश्टांनी पिड्यांनी वळख जाल्ल्यांक कॅन्सर TB किडनी हाताची गोमटेची पाटीची पेंटाची विविध दुखी एलर्जी विविध रितीची ह्या सर मरेकार पिडेतावन सोमी तांकां बरें करून दी सोमी यांचो आशिर्वाद हर एकल्याच्या जिवितान बरेंपण जोडचें तसलें जावं दी आनी हेंचो आशिर्वाद मोगाच्या भावा भयणी वर्त्या पातयेन विश्वासान आमी जोडून घेवया हांगासर आयिल्ले आमकां सोमेस्तांक सोमयांचो आशिर्वाद मेळोवन दी हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक ताचो आशिर्वाद पडोवन दी सगळे आमचे परिसर ताच्या आशिर्वादान भरोवन दी सगळे आमचे वाराडो आमचे दिएसेस आमचो देश सगळो संवसार सोमयांच्या आशिर्वादान भरोवन दी पवित्रायेचे भाग आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी
थुया ये देवा विचित सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर झोची येता आनी राज करता ससनाच्या ससना सुमियांचो आशिर्वाद घेता आसतना सगळे आमचे कुटाम उडास करया आमचे कडेन मागोवंक सांगिल्ल्या मागता म्हण बसयल्ल्या हर एका पिडेस्ताक तोचो सुमी आशिर्वादांनी बरोवन दी काढलो काता उजवाडा पावय म्हाका सताक वाट ताकय म्हाका मरणांतां जिविताक उतरय म्हाका तुजे वाटेन सदां सयेन चलय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतां तोकुलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो आमी हांगा जमल्या तुका आराधूच्या कायल्या एका मनान आमी तुजी स्तुती गाता तुका मेळोन दवरिता वंदिता बापा वंदिता वंदिता क्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका पवित्रज्ञा वंदिता तुका प्रिय देवा देवाक बसया मोगाचनो ह्या पवित्र थळार जुजेवाजाची मजते मुखांतर देवाची आशिर्वादां बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर तुमकां भक्तिकांक जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या नांवी बरो येवकार हांव मागता आनी ताच्या बराबर तुमच्या काळजाचे अत्रेगी सुफळ जावं दीत म्हणलें म्हजें मागणें जावन आसा आनी आज हांगासर मिसाक इरादे दिल्ले अर्गां जावन तशेंच आत्म्या खातीर कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या खातीर भेटयता आसतना देव ह्या समेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया ॲस्टन आनी निनोस्का गोवा अर्गां जावन तशें विविना मोंतेरो पांडिकट्टा अर्गां जावन एवरिस्ट डिसोजा घरच्या आल्मा खातीर चेळूर फ्रांसीस आनी दुल्सीन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर येवजीन मुंबय इग्नेशियस पिंटो ताच्या आत्म्या खातीर येवजीन डिसोजा मुंबय डॉक्टर वलेरियन रोड्रिगस मँगलोर अर्गां जावन आम्ब्रोस लेतिशिया डिसोजा फेरार तिच्या आत्म्या खातीर एंटनी आनी पाऊल कॅस्टेलिनो तांच्या आत्म्या खातीर स्टीवन आम्मेबोळ निक्सन डिसोजा उडुपी अर्गां जावन मर्विन रोड्रिगस मडांत्यार अर्गां जावन अनिता रोड्रिगस सजिपा अर्गां जावन दीपक सोनिया शाइना मँगलोर अर्गां जावन जेकब डिसोजा मोडांकाप वलेरियन आनी सिसील तांच्या आत्म्या खातीर क्लारा डिसोजा लुर्सवाडो कांती डिसोजा नारांपाडी अर्गां जावन संतोष डिसोजा मनेला अर्गां जावन संगीता आनी प्रवीण आपोस मंजेश्वर अर्गां जावन मावरीस डिसोजा पाणीर अर्गां जावन शर्विन आनी शेल्विन डिसोजा पेरवाई प्रमिला आनी झेवियर डिसोजा पेरवाई अर्गां जावन आपोलिन डिसोजा पेरवाई अर्गां जावन वलेरियन डिसोजा मेंबळ बऱ्या भलायके खातीर जॉन लायझल तांच्या आत्म्या खातीर लाजरस मिया पदव ताणें दिला सिस्टर लिल्ली थेरेजा पेजार अर्गां जावन सेवरीन लोबो बोरीमार अर्गां जावन प्रिस्टन क्रास्ता मोगरनाड अर्गां जावन स्टीवन जसिंता मेंडोन्सा कुवेट अर्गां जावन रायन डिसोजा सलेतूर अर्गां जावन लीना क्रास्ता मोगरनाड अर्गां जावन सांगात आज
शुक्राराचे जेवणा खातीर कुमो केल्ल्या ह्या सोमेस्तांक जुजेबाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आनी सांगाताच आम्मे बोडचो एकलो आस्पत्रेंत ICUंत आसा सिरियस जावन ताकाय बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक ताणें विचारला आमा सोमेसांचें मागणें ताका पावोवन ICUंतावन ताणें बरो जावन भायर येवन ही बरी खबर मुखल्या शुक्रारा आमकां हांगासर अर्गां दिवंक पावोवन दी म्हणलें मागण्या सवें तुमकां आमकां सोमेस्तांक आमच्या गरजे मुखांत्र देव आमची आशा सुफळ करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय मुझ्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो व्हडा पातयेणेन आनी बरवोशान सांजुजे वाजाच्या ह्या पवित्र तळार देवाचेर विश्वास दवरून आमची मागणी भेटोवंक ताका अर्गां दिवंक आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार ताका आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिवया. जिवीत देवान आमकां अरी एकल्याक दिवचें देणें जें कितें देवान आमकां दिल्लें तें आमच्या जिविता मुखांतर आमी बरें कर जियेल्ल्या वेळार तें आमी देवाक दिवचें अनेक देणें. तर सर उपकारां खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या जिणयेंत देवान केल्ल्या सर बेसांवां खातीर ताचो उपकार आमी बावडया. आमच्या जिविता मुखांत देवान आमकां दिल्लें तें बरेंपण पेल्याच्या जिवितांत वांटून घेवंक तसो देव आमकां हर एकल्याक सांजुजे वाज बापा मुखांतर जायची कृपा लाबोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान अर्थभरीत रितीन भेटोवच्या खातीर एक घडी भर आमची अस्कतकाय उणेपण आमी वळखून घेवया. कालत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत बगेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागणे आनी दुबळिकायाची जिणी जियोन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयां तळां मस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नास करूंक सोदतल्यानो हे उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतली, आमी गांव विक्र्यांक घालच्याक सबात केदना सोमतलो, आमी माप उणें करतल्याव आनी मोल सडयतल्याव.
तागड्यो वापरून फसयतल्याव रुपे दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्याव आनी वनांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्याव गांवांचे फळ फैरा विकून आमी दूड करतल्याव त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव हांव दोनपाराच्या वेळार सूर्य पडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो आनी सगळी तुमची गितां विलापाची गितां जायशी करतलो हांव तुमच्या पेंगटाक गोनी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बडक्यो करतलो एकल्याच पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव कोर्सानेचो दीस कसो तो सोंपतलो वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक आनाक न्हय लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पोराचें उतर आयकूंक दैरातावन दैरापर्यंत ती लोकोन लोकोन वेतली उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली सर्वेस्पराचें उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या अर्येका उतरा वरवीं तो जियेता उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरएका उतरा वरवीं जियेता ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदता ती सुभागी सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदीत आसा तुज्या उपादेसांत हांव पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका श्लोक उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरएका उतरा वरवीं तो जियेता तुज्या विधी नियमाक आशेवन म्हजो आत्मो सदांच करगाता वय विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यांत श्लोक उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरएका उतरा वरवीं तो जियेता पळय तुज्या उपादेसांक हांव आशेता देखून तुजे निती फर्माने म्हाका जिवीत दी तुज्या उपादेसांक आंडेवन आंडेवन हांव तोंड सोडटां उद्गारतां श्लोक उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना तुम्ही समेस कष्ट थेल्यानो आनी वजन वावयत्याला हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोबी हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तनसो मुखार चलत वेता जेजून सुंक्या काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागारांनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसांसोवें पंक्तीर बसले हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या सिसां लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसल्ल्यांक वैजदाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय देवाचे उतर गे तुका क्रिस्ता
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सालत्या जिवितांत आमी पळयता आमी एकामेकाचो मोग करता. जेजून आमकां सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आमी पळयता आमच्या बोवारी मोग करनारां जावंक पुरो पार्कांत ह्या उबार जाग्यांनी वचून आपणाचो मोग व्यक्त करतात. साबारपटी आमी पळयता तांणी उलोवचें उणें. तुमी मोग करनारांक पळयलां जाल्यार तुमकां ताचो अनुभव आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा. उलोवचें उणें पूण एकामेका दोळ्यांच्या दृश्टीनच ती एकामेका जें कितें तांकां सांगूंक आसा तें सांगूंक प्रयत्न करतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवी आमचे लागीं साबारपोटी अशेंच उलयता. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता मातेवाच्या आपोण ह्या विशयांत. सुंका काट्यार आसलो मातेव सूंक वसूल करनासलो आनी ताणें जियेल्ल्या त्या समाजेंत ताका कितेंच स्थान मान नातलें. आनी असल्या व्यक्तीक जेजू आपयता आनी तो सांगता एकच शब्द, ये म्हज्या फाटल्यान. दुसरें कितेंच सांगना जेजू. ताका पळयल्लेंच जेजू ताची दिश्ट ताच्या दिश्टीक आनी दोगांयची दिश्ट थंयसर एक जाता. ये म्हजो फाटलाव कर, हें उतर जेजू मातेवाक सांगता. हें उतर आयकल्लो मातेव वेळ पाड करिनासतना तक्षण उठता. जें कितें आपणाक मोगाचें म्हूण नासलें, आपणाची व्याप्त सूंक वासूल करचें आनी कितें थंयसर गरज आसल्यो वस्तू त्यो सगळ्यो थंयच सांडटा आनी जेजूचो फाटलाव करून फुडें वेता. थंयसर दोन काळजां एक जातात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक जेजू मातेवा लागीं काळजाची भास उलयता आनी मातेवाक ही भास बरी करून समजता. मातेवाक कळीत आसलें आपणाक आपणाच्या समाजेंत स्थान मानना, हर एकले आपणाक पातकी म्हूण वलायतात. आनी असल्या कडेन देवाचो पूत आपणाक आपयता, ये म्हजो फाटलाव कर. त्या एकाच उतरान आकर्शीत जाल्लो मातेव सगळें सांडटा आनी जेजूचो फाटलाव करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांक आसा सकत. देखूनच न्हय गी हर एका शुक्रारा दीस पावस आनी कितें कश्ट म्हूण समजनासतना आमी हांगासर व्हडा संख्यान जेजूच्या आराधनांत आनी ताचे उपरांत जावच्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावंक एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमी सांगता मेळटा. हो न्हय गी देवा थंय आमकां आसचो भावार्थ. हो न्हय गी आमकां देवाच्या उतरांचेर आसची पातयणी. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी थंयसर आयकलीं आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत इस्रायल पोरचेक उद्देशून देव आमोस प्रवादी मुखांतर सांगता. त्या लोकां थंय कश्ट येतले, थंयसर दुकोळ पडटलो आनी लोक ते दाडा ताण येतलो. देवाच्या उतरांक न्हय काणाक बागार जिवीत दिवच्या देवाच्या उतराक हो लोक ताण येतलो म्हणून आमी हांगासर आयकता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी ताणे जाय देवाच्या उतरांक. कित्याक देवाच्या उतरांक आसा ती सकत, खंयच्याय मनशाच्या उतरांक ना. तें देवाचें उतर. देखून आमी पळयता जेजूची शिकवण आयकल्ले साबार जाण शिस तांकां समजोना. जेजून जिविताच्या उंड्या विशयान सांगता आसतना, तुमी म्हजें मांस खाय जाय, म्हजे रागात पिये जाय, हांव सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो जिविताचो उंडो. ही सगळी शिकवण जेजू ताच्या शिसांक सांगता आसतना साबार जाणांक ती समजोना. समजोंक तांकां कश्ट म्हूण भोगली आनी ते जेजूचो सांगात सोडून एक एकलेच पाटी गेले. आनी ह्या संदर्भार जेजू ताच्या शिसांक मोगाच्या शिसांक म्हणलो, तुमी म्हाका वचोंक सोदतात गी, तुमी म्हाका सोडून वचोंक सोदतात गी. आनी ह्या संदर्भार जेजू तांकां म्हणलो, सोम्या आमी कोणा लागीं वेचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूं देवाचो पूत म्हणली आमची पातयणी. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एक मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार देवाचें उतर आयकत आसतना देवूच ताच्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं उलयता. देखून हें उतर मनशाचें उतार न्हय, देवाचेंच उतार. देवान वेळा काळाक सरी जावन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा घाल ताच्या व्यक्ती मुखांतर तें
आमकां दिल्लें तसलें तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटेलीं आसतना देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत गेल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घ आमी दिवया. देवाच्या जिवीत दिवच्या त्या उतरांक आमी तानेवया लालेवया. जुवांव सोबांचे अध्याय 14 वळ 6 आमकां सांगता हांवूच वाट सत आनी जिवीत मुजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तर बापा सरशी वेची वाट आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजून कळीत केल्या. ही पवित्र पुस्तकाची वाट सुवार्तेची वाट आमची करून घेवया आनी आमचें जिवीत उतरांनी मात्र न्हय करण्यांनी सोमयाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करण आमकां दिल्लें तें मिसांव ह्या संवसारांत संतोशान दादोचकायेन आनी काळजा मनान तें जारी करूंक ह्या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू उंड्या आनी रुपार येवचो आमकां कृपा दिवं दी आनी त्याच जिवीत दिवच्या उंड्याक आमच्या जिणयेंत आमी सदांच अत्रेगूंक लालेवूंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हूण मागया. आमेन. आमची जिणी तुवेंच दिल्लें सर देणी घेवून आयल्या तेपोळी नितळी तोळमोळी जेजू आमच्या सोम्या संगी तुझे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेन आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या पोरचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. येस शेगुणू आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासोत आमी तुका दिन वाचतां. बावडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगास जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. Lord.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता उदेन ती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसातून समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच पोरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडतसो गुड परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या मये बगेवन आमकां मरयेच्या तिचो पोती बगेवन सुसेत तुज्या धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे उजी तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खनवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत चलिल्ल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा क्रिस्त आमच्या आस्म्या वरवीं ताचे उदेचे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां सदां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा
सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी हर एकली देवाच्या राजाची मोगाळ भुरगीं म्हणलें वळखून सोमयानंत आमकां शिकयलां तें सगळें मागणें मोगान सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त तुकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचो सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकां विसर जावन आसा. दासयल्या गांवांत गोंयान करता तुज्या दारार भागयता. तुजी ससाय मागता. यात्रिकां विसर जावन आसा. वासयल्या गांवांत गोंयान करता तुज्या दारार भागयता. तुजी ससाय मागता. सोम्या आमी सोमेस्तत्या इतो विशेवागा. कोसोर चलवड गेल्ल्या वास्ता राबय शांती आता. यात्रिकां विसर जावन आसा. वासयल्या गांवांत गोंयान करता तुज्या दारार भागयता. तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा
ह्या बागी दिसा तुज्या आपोणयाक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडोवंक तुमच्यो तकल्यो बागया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडतान बरवोशान आनी मोगान तो बरू आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोगाचेनो ह्या पुणतळार सुसेवास बापा मुखांत्र तुमच्या काळजाचे यात्रेक त्या सवा मागणी भेटोवन मागल्या तुमकां सर्वांक बरेपण जातलें आनी जावन दी म्हणून ह्या संदर्भी हांव मागतां. आज हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नियाळ दिल्ल्या बाब अनिल लोबो आमच्या रिजनल सेमिनरींत डायरेक्टर जावन तसो वावर ते करनासात. आतां सद्याक जप्पो सेमिनरींत पूण उपरांत उडपी थंयसर रिजनल सेमिनरी ताणें सुरवात करून डिग्री जावन शिकच्या भुरग्यांक तरबेती दिवची जबाबदारी तांकां आसा. फाटल्या 2 हप्त्यांतावन ते आमचे सवेक 3 म्हयने भर सेवा दिवंक हांगासर आसात. आज हांगासर आमकां हे मिसाचें बलिदान भेटयल्या बाबा अनिल तुमकां सर भक्तिकाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक संगातपण दिवच्या फारंगीपेठ कापुचीन पाद्र्या बानू तुमच्या सेवेक आमी आभार मानता. हांगासर येवच्या भक्तिकांक आत्मीक बरेपण जोडूंक तुमचें संगातपण आमकां चड फायद्याचें जावन आसा. तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. देखून बसया. मोगाचेनो ह्या दिसांनी पावस आसलो तरी झुजावाजाची मजत मागून जायतीं ते हांगासर आयिल्लीं आसात. फातयेन विश्वासान तुमी मागला आनी हें सर्व पूर्ण करचें झुजावाज बापाक भेटयल्लें जावन आसा. देखून हें सगळें तुमच्या समेस्तांच्या नांवी झुजेवाज बापाक हांव तें भेटोवन दिता. जें कितें आमी मागलां जें कितें आमी आशेवन आयल्या हें सगळें तो आमकां मागोवन दितलो म्हणली आमची फातयणी आनी बरवसो. हांगासर आयिल्लीं ते सवा अर्गां मेडिकल पास केल्ल्याक करूंक आदार जाल्ल्या खातीर झुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यान. बरें काम फावो जाल्ल्याक झुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यान. कुटुंबान सकडांक भलायकें राखून व्हेल्ल्याक अर्गां. एकल्याक PCC सर्टिफिकेट मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात. PUCंत बरें अंक मेळोवन पास जाल्ल्याक चौगांनी अर्गां दिल्यात. ऑपरेशन बऱ्यान जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक झुजेवाज बापा लागीं मागलें हें सगळें बऱ्यापणान बदलिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. 4 वर्साच्या भुरग्याक चलोवंक फावो केल्ल्या कुटुंबांच्यांनी अर्गां पाठयल्यात. बाळंटेर बऱ्यान जावन भलायकेंत सांबाळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. ID मेळोवन परगांवांत काम तशें वस्ती मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात.
ते सवा 2 जागे विकून वचोन आमचें म्हणलें घर करून रावोंक फावो जावंक, दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक 8 जाणांक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक 16 जाणांक, बरें काम मेळोवंक 13 जाणांक, परगांवांत वचोंक विजा परगांवांत काम मेळच्याक 10 जाणांक, पांयांची गांठीची पेंटाची मातयाची दूख गूण जावंक 9 जाणांक, PUC परीक्षेन बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक 13 जाणांक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक 7 जाणांक, मोबायलांतल्यान सुटका मेळोवंक तेगांक, बरी न्हीद पडोवंक, घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक तेगांक, पुताक धाट्टूक दुवेक बायेक भावाक बऱ्या घरची सैरीक मेळोवंक 20 आनी 1 जाणांनी मागला, एकामेका उलोवन आसल्यांक सैरीक घट जावंक तेगांनी मागला, एक भुरगो आपल्या बापायन सोरोप येवचे मारुती खावचे सोडून आयतरा मिसाक येवंक ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागता, एकल्याच्या दांतां दिवचें रगत गूण जावन हाताचे खिडो गूण जावंक, नव्या घरचें काम बेगीनच सुरू करूंक तेगांक, घरच्या दुवेन वांट्यालेकार गादो घेतल्यान तांकां तांदूळ आंगडींतावन हाडूंक पडला, तो गादो ताणें पाटी दिवंक ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागला, वायट संवय सोडून बरो जावंक फावो करच्याक तेगांक, शिरांचे पिडेतावन BP शुगर एसिडिटीतावन गूण जावंक 6 जाणांक, हात दूख गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 2गांक, एकल्याक बरें काम मेळोवन घरच्यांचें रीण फारीक करूंक आदार मेळच्याक, नर्सिंग फायनल इयर परीक्षेंत बरें अंक मेळोवन बरें काम मेळच्या खातीर, PUC जाल्ल्या चलयेक मुखलें बरें शिकाप जोडचे खातीर, मानसीक पिडेतावन गूण जावन कुटुंबाक आदार जावच्याक तेगांक, एकल्याक प्रमोशन जावन HM पोस्ट मेळच्याक, कुटुंबांत पिडेशिडेंत मानसीक रितीन कश्टांतल्यांक बरी भलायकी शांती समाधान लाभच्याक, एकल्याची थायरॉयड बेगीनच गूण जावंक, मल्लिगे क्रशेंत चड मल्लिगे जावंक, भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतेल्यांक हे भाग लाभच्याक 7 जाणांक, एकल्याची एलर्जी शेळ गूण जावंक, मांयचे धोंपार गांठ गूण जावंक, एका ल्हान भुरग्याची शेळ खोंकली हट गूण जावंक, एकल्याच्या ओवरीसांत आसले सिस्ट गूण जावंक, एक व्यक्ती सदांय कामाक वेता आयतरा मिसाक वचना ताणें मिसाक वेच्याक घरची मागतात, भायर पडिल्ली पर्स मेळच्या खातीर तकली फटाफट ताप गूण जावन मतीक समाधान मेळच्याक, म्हज्या धाट्टूचो जिबेचो बांद सुटोवन सारकें उलोवंक जावच्याक भयण मागता, लोन काडिल्लें पाटी बांदूंक वाट लाभच्याक, कामांच्या सोदनेर आसल्याक बरें काम मेळच्याक 2गांक, हाताची मातयाची कातीची उदकाची एलर्जी तावन गूण जावंक 5 जाणांक, एकल्याच्या आंगार आशिल्ली खतां संपूर्ण गूण जावंक, एका ल्हान भुरग्याक ताच्या पिडेतावन बरें जावच्याक, 2 ल्हान भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावच्याक, 6 जाणां भुरग्यांक बऱ्या भलायकेन सांबाळच्याक, एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा बेगीनच हाताक मेळच्याक, परगांवांत एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एकल्याचे पॅंकाट दूख गूण जावंक, उडासाची सकत संपूर्णपणी पाटी मेळोवंक 2गांक, एकल्याची एलर्जी आंगाची मातयाची गूण जावंक, उसमडीच्या पिडेतावन गूण जावंक तेगांक, युवा जाणांक बरी बुद भलायकी एकली भयण मागता, आमाल पियोणे सोडूंक 6 जाणांक, पाटीकणयेची दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक, गर्भस्थ स्त्रियेचें स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, एकल्याचो बिझनेस बऱ्यान जावन सुरक्षीताय मेळोवंक, आयर्लंडाची वर्क विजा मेळच्याक, एकल्या कॅनडाची विजा मेळोवंक, वायट संवय वायट इश्टांचो संगात सोडून कुटुंबान मोगान जियोवच्याक तेगांक, एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, जुजेवाजाचो भक्तीक ICUंत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागला, मिसाच्या सुरवेरी तांणी मागोवंक विचारलें, देव ताका बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमी मागया. घरांत एक दीस सूख संतोष ना झगडें, घरांत शांती समाधान मेळच्या खातीर मागला. जर्मनींत शिकोन आसच्या एकल्यान एग्जामांत पास जावन ताणें आशेवचें इंटर्नशीप ताका लाभच्याक. बेंगलोरांत एविएशनांत काम करच्या एकल्याक परगांवांत काम मेळच्याक. मानसीक पिडेतावन गूण जावंक 4गांक. काजारी जिवीत भुरग्याच्या देण्यांनी सोंपच्याक मतीक उजवाड मेळोवंक. एकल्याची मतीची पिडा तशें युरीन प्रॉब्लम गूण जावंक. काम करच्या जाग्यार सांगेता तावन संतोष मेळच्याक.
माय मांव सुने मदें बरो संबंद रुता जावंक जाग्याचे केस आमकां गूण जावच्याक मुतांत आसलो फातर वखदान गूण जावंक दोळो गूण जावंक काम करच्या जाग्यार दुवेक बरें काम करन थंयसर बरें करून ताका सांबाळच्याक PFचे पयशे वेगी मेळोवन तिका थंयच कामाक आपोवच्याक पिडेंत आसचे स्त्रियेन पडानातले बरी राखून व्हरच्याक 8 वर्साच्या भुरग्यान ताच्या पिडेतोन संपूर्ण गूण जावच्याक ह्या तेसावां खातीर आनी सांगाताच आमकांय मागोवंक आसचे आमच्या तेसावांनी जुजेवाज बाप आमकां हर एकल्याक बरें मागोवन दिवन दी आनी हांगासर हप्त्या मदें येवन मोबायला मुखांतर वॉट्सॅपा मुखांतर सबार आनी मागोवंक विचारलें आसा त्या समेस्तांक जुजेवाज बाप बरेंपण दिवन दी आनी हांगासर आयिल्ल्या आमच्याय काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून आमी एकामेका खातीर मागया एक आमच्या पायेक नमान मरे आनंद बाप्पा हात वयर घालया एकामेका खातीर मागता आसतना हांवें मागचें देव म्हाका फावो करता म्हणलें मतीन धरया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे उशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटोवंक राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तालन पडोवन दी म्हाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बदले सगळे तुजे संगता प्रेम ते तुमचो देव निज देव फॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माय मोपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कल्या आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो दिवस आनी सदा सर्वदा पावसा वरवीं आमकां कितेंच अनाहूत जायनातल्या बरी आमकांय सुरक्षिताय मेळोवन दी आदल्या नव्या वेळार पाद्र्याबान हांगासर पावसा खातीर तुमच्या समेस्तांचें नांवय मागल्लें आनी ताच्या उपरांत पावस येवनंत आसा पूण आमकां पावसा वरवीं देवान सुरक्षिताय दिवच्या खातीर जुजेवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून दी म्हणून ताका आमी उलो मारया भाग्यवन जुजेवाजाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयन आयक आमकां क्रिस्ता दयन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर सांतिसिमान त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनावलींत जल्माल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवाचपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर दुबळीकायाची जिणी जिवोवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परंबोळ पासारल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर श्रीलंकान दगदणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पुल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचोन नास जावन वेच्या कातोलीक बवाट जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा विनंती कर कोंतांचें भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर कश्टान सांपडलेल्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा विनंती कर देवाचेर बावाट दोन जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार दैरान सोंसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर बावाट सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल इंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर देवाच्या मोगाची गोठसाण साकोन सर्वांक देवार सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासून विनंती कर देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले बगो संकार सोम्या देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले काकुळतामची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय
आनी तस्सो मोग हजारो लोकांक वणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट कर साक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे विसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्या हे काळजांनी गिरलात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्यावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा आनी शेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपाक शिकयलां आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेसता आनी कश्ट दिल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळाचो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुगे उक्तें करता आमचे जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसोत देवा लागीं विनाती कर माऊनपणी आमच्यो वैयक्तीक गरजो सांजुचे वाज बापा मुखांत्र आमच्या बापाक समर्पून दिवया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासांत जावन आमकां राखून व्हरूंक बावाडटाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सासणाक जियोवचें भाग आमकां मेळाचें कर आमेन पिडेस्तां खातीर आमी मागणें करता आमच्या पिडेस्तांचो उडास आमी हाडया सोम्याचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तिस्स मोवाळाय लोकांक दाखोवंक न्हू जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया आज सांजुचे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुचे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो आमेन सांजुचे वाज सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा आमी सगळीं त्याच बापान बासयलेल्या घरांत बागेवनपणाचो मुकुट जोडून सासणाक संतोष भोगूंक फावो जावं आमेन आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो आमेन मोगलापणी मातुका कृपा मागून दे बाबा विघ्ना साडे नाका सर्गीच्या वाटे सोलोन
बापा कृपा मागून दे बापा विघ्नासाने नाका संत जोसेफ वाजाए देवर चित्त पालकाए कृपया बेड़ी नीडे मागे कष्टದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ मोगल पुत्रा सोवे ओंकार मुरे आशीर्वाद सांजू देवास बापा आम्हा पासून कर अगेन गुरसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.